उपकार हांव समिता कुंकळकार याच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरांपरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। क्लबाक भिरांकूळ उजो, 25 जाणांक मरण, 5 जाण जखमी। हडफोड्या बीच बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक आयले दुखेस्त मरण। क्लबाक मातये बरवण करपाची दिल्ली नोटीस, तरी कित्याक जावंक ना कारवाय। हे सगळे जाला हफ्त्यांक लागून विरोधकांनी केलो आरोप। हडफोड्या उजो लागिल्ल्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यांक प्रधानमंत्री मोदी सयत हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी उक्तायला दुख्ख। घडणुकेत मरण पाविल्ल्यांच्या फामिलीक 2 लाखांची अर्थीक मजत दिवपाची केल्या घोषणा। बेतोड्या वाठारांतल्या नाल्यांत सोडला उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्रक्रिया करून आशिल्ले केमिकल वेस्ट। नाल्याचें उदक जाला काळें। पंचायत तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान करची कारवाय, थळाव्यांची मागणी। रामा काणकोणकाराच्या हल्लो प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत झेनिटोक निमणे जामीन। मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 5 लाख रुपयांच्या बॉन्डार सोडयलो झेनिटोक। सुमार 2 म्हयन्यांनी मेळ्ळो जामीन। मडगावचे होलसेल नुस्तें मार्केट जाला बुरशेपणाचें साम्राज्य। नुस्तें विक्रेत्यांक आनी थंय येवपी लोकांच्या भलायकी कडेन जाला धोको निर्माण। आमी दर दिसा सोपो दिवन आमचेर हो अन्याय कित्याक, थळावे मागतात जाप। आता पळयात खबरो विस्तारान। हडफोड्या उजो लागिल्ल्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक धरून हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलें। ह्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्याच्या फामिलीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दरेकी 2 लाख अर्थीक मजत करपाची घोषणा केल्या। जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 50,000 दितले। तशेंच क्लबाच्या धन्या आड FIR नोंद करून अटक वॉरंट जारी केल्या, अशी मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली। शेनवारा मध्यानरात्री हडफडेच्या बीच बॉय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागलो। ह्या उज्यात 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले, जाल्यार 6 जाण जखमी जाल्यात। ह्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, काँग्रेसचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायले। या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यांच्या फॅमिलीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दरेकी 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करपाची घोषणा केल्या। तशेंच जखमी जाल्ल्यांक 50,000 दितले। तशेंच क्लबाच्या धन्याक अरेस्ट वॉरंट जारी केला। हे घडणुके खातीर कोण जबाबदार आसा तांकां बंदखणीची ख्यास्त भोगची पडटली, अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बेतोड्या वाठारांतल्या नाल्यांत उद्देगीक वसणुकेंतले प्रक्रिया करून आशिल्ले केमिकल वेस्ट सोडलां। हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जालां। हाचो थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। एका वेळार हे नाल्याचें उदक शेतां पिकोवपाक वापरताले खंय, मात आतां ह्या नाल्यांत केमिकल वेस्ट तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा। देखून थळावे पंचायत आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हे विशीं कारवाय करची, अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। एका वेळार नितळ आशिल्ल्या बेतोडा वाठारांतल्या नाल्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्या। 20 वर्सां फाटीं ह्या नाल्याचें उदक गांवांतले लोक शेत पिकोवपाक वापरताले, तशेंच हे उदक न्हावपाक, कपडे धुवपाक वापरताले, अशें थळावे सांगतात। हो नालो बेतोडा उद्देगीक वसणुकेंतल्यान सुरू जावन फोंडें शारांतल्यान व्हांवून जुवारी न्हंयक मेळटा। सध्या ह्या नाल्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। नाल्यांत उद्देगीक वसणुकेंतले प्रक्रिया करून आशिल्ले केमिकल वेस्ट सोडला, तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा। हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जालां, अशें थळावे सांगता। तशेंच थळाव्यांक हाचो त्रास जाता। देखून थळावी पंचायत, सरकार तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हातूंत लक्ष घालून योग्य ती कारवाय करची, अशी मागणी थळावे करतात। प्रदूषण नियंत्रणात हाडले ना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले, अशें लोकांचें म्हणणें। हे विशीं आपूण कारवाय करतलो, अशें सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा। आमी म्हणटा कितें, तुमची फॅक्टरी जाय, सगळें जाय, लोकांक जॉब जाय, त्या बद्दल आमचें हें ना, हें उदक सोडूं नाका, कांयच आमची कंप्लेंट ना।
पूण हे जर ते आयकना अशें जालें जाल्यार आमकां हायकोर्टान वचपाचें आनी पर्याय ना गांवच्या प्लांटाचें तेंचें हें ना पूण आमी आतां तुमकां आतां हे हितून बेतोडा आनी कुट्टी पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो आमचे तरी आसा बेतोड्याचें कितें जाता बेतोड्याचे लोकांचे सगळें वयर पडटा तांकां हो नाल्याचो कांय इशूच येना हो नाला कुट्टी पंचायत आसतली तुमच्या वांगडा. स्टार्ट जातात तो आमकां कुट्टी पंचायतीक त्रास जाता हो नाला आमचेच हितून वयता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. गोंयांत गाजिल्लो सामाजीक कार्यकर्तो रामा काणकोणकाराचेर केल्ल्या हल्लो प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत झेनिटो कार्दोजोचो निमाणो सशर्त जमीन मंजूर जाला. मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 5 लाख रुपयांच्या बॉन्डार तशेंच हेर अटींचेर ताचो जामीन मंजूर केला. पळयात पुराय बातमी. 18 सप्टेंबराक सामाजीक कार्यकर्तो रामा काणकोणकाराचेर करंजळे वाठारांत दनपारां कांय जाणांनी हल्लो करून ताच्या तोंडाक शेण सारायिल्ले. हो हल्लो पुनर्नियोजीत आसून तातूंत झेनिटोचो आस्पाव आशिल्ल्याचे पुलिसांच्या तपासांत उक्ताडार आयिल्ले. उपरांत पुलिशेन झेनिटो सयत 6 जाणांक 21 सप्टेंबराक अटक केल्ली. ताचे उपरांत झेनिटोन जामिना खातीर मेर्शेच्या सत्र न्यायालयांत अर्ज केल्लो पूण ताचो जामिनाचो अर्ज न्यायालयान भायर आयिल्लो. ताचे उपरांत झेनिटो न्यायालयीन कस्टडीत आशिल्लो. मजगतीं शेनवारा झेनिटोचो जामीन अर्ज मंजूर करतना मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान कांय अटी घातल्यात. हातूंत कार्दोजाक 5 लाख रुपयांचो बॉन्ड जमा करपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच गरजेच्या अटींचें पालन सक्तीचें केलां. रामा काणकोणकाराचें मारहाण प्रकरण जे 18 सप्टेंबराक दनपारचें जाल्लें आनीक ह्या प्रकरणान पुलिसांनी टोटल 8 जाणांची अटक केल्ली. तातूंत भितर झेनिटो कार्दोजो हो मुखेल आरोपी असो घोशीत केल्लो आनीक तेजी जी अटक आसा ती 22 सप्टेंबराक जाल्ली. आनीक पयलीं ते पुलीस कस्टडीन आशिल्ले तशेंच पुलीस कस्टडींतल्यान तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन व्हेले. जेन्ना तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन व्हेले तेन्ना मुखेल आरोपी जो आसा झेनिटो कार्दोजो हेणी आपले जे बेल एप्लिकेशन आसा ते कोर्टान मांडलेले आनीक हे जे बेल एप्लिकेशन तेजे खूब वेळा कोर्टान तेका बेल दिवनाशिल्ली आनीक आयज हितून अपडेट अशी येयल्ली आसा की झेनिटो कार्दोजो जो आसा तेका बेल मेळिल्ली आसा. झेनिटो कार्दोजोक आयज मेर्शे स्पेशल कोर्टान बेल दिल्ली आसा आनीक ही जी बेल आसा ती 5 लाख रुपयाच्या बॉन्डा सयत काही तेका कंडिशन्स घातलेली आसा. त्या कंडिशन्साचेर झेनिटो कार्दोजोक बेल मेळिल्ली आसा. सो हेचेर रामा काणकोणकर आनी तेचो वकील कितें रिएक्ट करता ते पळय सारकें आसतलें. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मडगांवचो होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या धवत्ती जावन रावला. ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन सुमार 2 म्हयने जाले पूण सरकाराक मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव कित्याक? लोकांनी दबाव हाडीसर वाट पळयता काय दर्यांतलें नुस्तें काबार जालें जाल्यार सुरू करतले? तिडकल्ल्या थळाव्यांचो प्रस्न. मडगांवचो SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या बुरशेपणाच्या जाळ्यात सापडला. सुमार 6 म्हयने जाले सरकारी पावंड्यार मार्केटाचें उक्तावण जावंक ना पूण नुस्तें विक्रेत्यांनी आपलो वेवसाय चालूच दवरला. पुराय होलसेल मार्केटा भायर इतली बुरशेपणां पातळ्ळा की विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक नाक तोंड धापून वेव्हार करचो पडटा. संबंदीत खाती सोपो एकठांय करपाक कळाव करिनात पूण कोयर काडपाक कळाव कित्याक करतात? कोणाकूय मलेरिया डेंग्यू सारकिल्ले दुयेंसांची लागण जाली जाल्यार जबाबदार कोण? आमकां फकत नितळसाण आनी सोप्याचो हिशोब जाय ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. 6 म्हयने जाले आनीक 6 म्हयन्यांपासून हो मार्केट ऑफिशियली स्टार्ट जायना. आतां आमगेलो जो चेअरमॅन आहा दाजी तेका एक मुगेली मेसेज आहा की तुवें हिंगा ह्या जाग्याचेर येवन चोवपा जाय. हिंगा आखो जो मार्केट आहा तो आखे प्लास्टिकान हिंगा ड्रेनेज आहाय तो आखो प्लास्टिकान बोलो आहा आनी हिंगा सॅनिटरी कंडिशन आहाय ती सारकी पाड जालो आहाय. आतां मुगेलो तुका एक क्वेश्चन आहा की फाल्यां पर हिंगा तर लोकांकू सरावंडींग एरियाकू मलेरिया जाली वो डेंगी फिवर जाल म्हणटू आउटब्रेक जालो जाल्यार हेजो जबाबदारी हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? तूं हेजी जबाबदारी घेतलो हो दाजी आमगेलो चेअरमॅन आहा तो SPDAचो ना जाल्यार तुमी तरी हिंगाचे सगळे नुस्तेकारां कडेन जे पिकअप ट्रक येताय तेंकडे कलेक्शन कोताय तुमी. सो हे कलेक्शन केलो आसतना हे पयशे हूंय वयताय जरी तरी हे जाग्याचेर सॅनिटरी कंडिशन तरी हिंगा क्लिनलीनस तर जायना जाल्यार हे पयशे हूंय वयताय तेजो तुवें हिसाब दिचो लोकांक. आनीक जात तितूले बेगीन म्हणजे आमी आमगेले
हिंगा जोरी प्रोटेस्ट इंटेन्सिफाय करतले तुम तरी हो तरी हिंग क्लीन कोनाय जाल्यार सारखे हिंगा निवडसण दोनाय जाल्यार हांव मागोता जात तितुले बेगीन हिंगा तुमी हेजेर हिंगा स्टेप घेवचे हे क्लीन करपाक. मडगांवच्या SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केटात कितें ना अशें ना, सगळेंच आसा. हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान ह्या नादी लेगीत दाखोवन दिला. पुराय मार्केटात बुरशेपणाचें चित्र पळोवपाक मेळटा. नुस्त्याचे बुरशे उदक साठावला, जाका लागून तातूंत आतां जळारांची पैदास जाला. गटर तर कोयराच्या राशींनी तुंबल्यात. कोणूय बारकायेन नदर मारल्यार ताका ओकार जावपाचीच. आतां ह्या बुरशेपणाक लागून थंय येवपी लोकांच्या भलायके कडेनय खेळ चल्ला. पूण आनीक कितलो तेंप हें अशेंच चलपाचें? मार्केटाचें उक्तावण जावंक नाशिल्ल्यान हें अशें जाल्यार मागीर कितें? संबंदीत खातीं ओगी कित्याक? थळावे जाप मागतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. मालकी हक्कावयल्यान दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाच्या विकसीत कामाक आतां विघ्न येवपाची शक्यताय आसा. विकसीत कामां विशींचो पालिकेचो प्रस्ताव बेकायदो आसा असो दावो दिवचलच्या कम्युनिदादीन करून विकसीत कामाच्या प्रस्तावाक विरोध केला. ग्रावंडा बद्दल रिडेव्हलपमेंट कितें जातलें म्हणून ते वाचून आमी थकले. म्हणजे म्हाका शॉक बसलो की आमकां तेज्या पयलीं आमकां म्युन्सिपालिटीन आपयल्ले जे चर्चा करपाक. आयज दिसता की आमकां रोखडेच तुमी दुसरी मिटींग घेवन तुमी जर चालू करता जाल्यार हो म्हाजेर अन्याय. आनी आजून ताका तुमी 10-15 वर्सां ह्यान पयलीं तुमी मनमानी करीत चालवा. आमी फक्त वोगी रावले कित्याक जाल्यार ह्यो आमच्यो हे ग्रावंडाची केस आहा न्हू ती आमचे कडेन कलेक्टरा कडेन आनी म्हापसा हितून आहा. आमी सरकाराक भितर झगडी जातली म्हणून आमी वोगी रावता की आमकां सरकार कसलो कितें करतलो कोर्टाचो कितें निर्णय जातलो न्हू तो आमकां मान्य आसतलो. तरी आसतना हेचो निर्णय न जाता उमदात प्रत्येक फावटी आपले कितें ना कितें धुकलीत आसता भितर. आमी आतां वोगी रावता सद्या आतां वोगी रावन आतां कितें आमच्या पाश्यात पिड्यार जाला न्ही आतां परत ते रिडेव्हलपमेंट करूंक सोदता. 19 तारखेक जे फावंडेशन घालूंक सोदता त्या खातीर आमचे सगळे कंपोनंट आतां उठल्या. आनी ते म्हणटा कितें हे आमी डेव्हलपमेंट कितें आमचे परवानगी शिवाय आमकां कांय दिसता नासतना म्युन्सिपालिटी जर करता जाल्यार आमी हेजेर कायदेशीर कितें एक्शन घेतले. आता जमनीचो कोर्टान खंयच्या कोर्टान केस चालू आमचे एक म्हापसा आनी एक हांगा भितर एक ह्या कलेक्टरा कडेन. म्हणजे ग्राउंड आसा तो तुमच्या कम्युनिटीच्या अंडर येता. अंडर सुद्दां मालकी हक्क आमी 114 फॉर्म आमच्या हितून आहा कुमदाची. हेजेर चर्चा खूब जाल्ली आहा म्युन्सिपालिटी सगळ्याक खबर आसतना तुम्ही NOC दिवंक ना अजून आमी तेन्नाच्यान जो अजून ताका आमी म्युन्सिपालिटी कांयच दिवंक ना. आमी फक्त म्युन्सिपालिटी ही आमची मनमानी करून हे करता. सरकार आपलो समजता हे दुगल ते दुगल सगळे करीत आसता. म्हणजे तुमचे NOC घेवचे तुम्ही हे करपाक दिवचे ना. ना आतां आमी कंपनी सगळें सांगता कितें आमचे जर कितें मालकी हक्क आनी म्हाका तर इतर आसता तूं कितें करता जाल्यार आमी हेज्या विरुद्ध सारखे आसतले. आमकां पेपराच्या माध्यमांतून कळून येयलें की परतून बिचोली म्युन्सिपालिटी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून. असोच 10 वर्सां पयलीं एक प्रोजेक्ट हाडलेलो आनी तेन्ना आमचे कसलेच अप्रुवल घेनासतना तेंच्यांनी मनमानीन थंयसर काम सुरू केल्लें. आमचो तेन्नाय तेका अपोज आसलो तसोच आतांय अपोज आहा. फाटल्या फावट आमी सगळ्या कंपोनंट्सांनी अपोज केल्लो तसोच ह्या हेकाय आमचो अपोज आहा. आनी मेन म्हटल्यार फाटल्या फावट जेन्ना ह्यो प्रसंग घडलो तेन्ना आमी कोर्टाक गेले की आमकां न्याय मेळचो म्हणून. पूण आमकां आजून आमची केस जी आहा ती आजून सबज्युडायज आहा. आनी केस सबज्युडायज आसतना म्युन्सिपालिटी परतून नवो प्रोजेक्ट घेवन येता आनी ह्यो सरासर आमचेर अन्याय आहा. आमी मालक आसून त्या जाग्याचेर आमचो कसलोच तितून हे आमकां घेयना जालें. सो आमी जस्ट इतलें सांगपाक सोदता की कसलें कितें तें अप्रुवल लिगली घेयात तुमी NOC घेया त्या नंतरूच थंयसर कसलो तो हात घालात. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचो विषय. बरोबर. शिवाजी महाराज मैदान जो आहा तो कोमदाची प्रॉपर्टी आहा आनी म्युन्सिपालिटी आपल्याक जाय ते थंयसर करतात. एटलिस्ट आमचे अप्रुवल जावं कसले NOC घेतल्या शिवाय थंयसर काय करचें न्हू ही आमची विनंती आहा. आनी आमी कोर्टान सुद्दां ही केस घातला. अजून तेचो निकाल जावंक ना पूण तरी पूण परत सरकार भितर निवेश करपाक तयार आहा. तें कशें कितें तें आमकां खबर ना. मेन म्हटल्यार कशें आसता ग्रावंडाचे कसले प्रॉपर्टीचे अप्रुवल जावं ओनराची कन्सेंट घेतल्या नंतरूच म्युन्सिपालिटीन जावं तेच्या वयल्या ऑथॉरिटीन तांकां परमिशन दिवपाक जाय आसता. पूण ही कसलीच परमिशनां घेनासतना डायरेक्ट तांकां ऑथॉरिटी कशी मेळ्ळी थंयसर कन्स्ट्रक्शन करपाक जावं रिडेव्हलपमेंट जे ते म्हणटात ती कशी मेळ्ळी ती आमकां खबर ना.
तुमचें ऑब्जेक्शन आमचे एकदम ऑब्जेक्शन आहा. आमचो प्रत्येक कंपोनंटाचो ह्या गोष्टीक आमचं अपोज आहा. स्ट्रॉंगली ओपोज आहा ताका. गोयची खाशेली आणि वेगळी संस्कृताय तिगोवन दवरप आणि गोंयकारांच्या हिताचें रक्षण ह्या दोन मुद्द्यांचेर भर दिवन दक्षिण गोंयचे खासदार विर्याटो फर्नांडीस हांणी संसदेत गोंयाक खाशेलो दर्जो दिवचो म्हणून विधेयक सादर केलें. गोंयची अस्मिताय, पर्यावरण, कोंकणी भास, लोकगितां आनी लोकनाच आनी मूळ गोंयकारांच्या दर्ज्या विशीं ह्या विधेयकांत मांडलां अशें विर्याटो फर्नांडीस हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. गोंयाक खाशेलो दर्जो मेळचो म्हूण लोकसभेत दक्षिण गोंयचे खासदार विर्याटो फर्नांडीस हांणी विधेयक मांडलें. ह्या विधेयकान मांडिल्ले ते मुद्दे ते अशे. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडीसान गोंयाक खाशेलो दर्जो मेळचो हे फाटभुंयेर संसदेत विधेयक मांडलें. गोंयचे दायज, भास, सांस्कृतीक अस्मिताय तिगोवन दवरप, न्हंयो, रानां, दर्यादेग, तळी आनी पारंपारीक शेतकी जमनीची आनी पर्यावरणाची राखण करप, गोंयचे नुस्तेमारी, शेतकार, आदिवासी, कारागीर आनी हेर समाजाच्या लोकांक तेंको दिवप, कोंकणी भाशेचो प्रचार जावप भोव म्हत्वाचो आसा. देवनागरी आनी रोपी लिपीन कोंकणी भाशेचो उपेग करप, राज्यपाल आनी राष्ट्रपती हांकां खाशेलो अधिकार दिवप. 1866च्या नागरी संहितेच्या आधाराचेर गोंयच्या मूळ गोंयकाराची व्याख्या स्पश्ट करची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडणेच्या उगव्या पोरसकडे वाठारांत धुमाकूळ घाले उपरांत आतां ओमकार हत्तीन तोरशा वाठारांत प्रवेश केला. तोरशा वाठारांतल्या पिकावळींचे तशेंच गाडयांचे बरेच लुकसाण केल्लें दिश्टी पडटा. पळयात पुराय बातमी. वट्ट 63 दिसांनी ओमकार हत्ती महाराष्ट्राच्यान परतून गोंयांत आयिल्लो. फाटले 4 दीस जाले तांणी उगवे पोरसकडे वाठारांतल्या शेतांचे बरेच लुकसाण केल्ले. तशेंच कांय गाडयांचे लेगीत मोठ्या प्रमाणात लुकसाण तांणी केल्ले. ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करचो म्हूण उगवेच्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागणी केल्ली. आतां शेनवारा हो ओमकार हत्ती तोरशा वाठारांतल्या पिकावळींची नासधूस करतना दिश्टी पडटा. तशेंच तांणी एका कारीचें लुकसाण केल्लें दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर तोरशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. वेळग्या सत्तरीत रुक्मिणी गावडे यांचे पुराय घर उज्याच्या रेवड्यात सापडले. ह्या उज्यात घरातल्या चडशा सामानांचो लासून गोबोर जाला. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला असो येता असो दुबाव आसा. सध्या वाळपयचे उजो पालपी दळ आनी थळाव्यांनी उजो आटपान थळ्ळा. घराचे बरेच लुकसाण जालां. पळयात. आमकां पुलीस स्टेशन वाळपय देवीदास पर्येकर हांणी फोन केलो की 17-18 फोन केलो, 17 जावन 18 मिनटांनी फोन केलो की घराक उजो लागला गांवकर वाडा वेळगे हांगा. इमिजिएटली टर्न आउट केलो आमी येवन पळयता जाल्यार हांगा उजो मेजर आसलो. लोकल ट्राय करताले उजो पालोवपाक पूण तेंचे कडेन मागीर तितली उदक क्वॉन्टिटी नासल्या कारणान ते पॉसिबल जावंक ना. तेंची ट्राय चालू आसली. आमी हांगा पावल्या उपरांत पळयलें की उजो पेट्टालो, लॉस आसलो, मेजर फायर जाला तो. लॉस ताका खूब आहा, इस्टिमेट करूंक ना. कसो उजो लागलो अजून काय आमकां खबर ना. 2 सिलिंडर आसले LPG ते आमी सेफली भायर काडल्या. तशें म्हणजे स्पॉट मेमरी एक तो ऑलरेडी इनटू उज्यांत आसलो एक, आनी एक गॅस सिगडी आसलो अटॅच आसलो. दोनूय सेफली भायर काडले आमी. एक उत्कृष्ट पुलीस स्थानक म्हणून दिवचल पुलिशेक देशात 5वी सुवात मेळप ही गर्व आनी अभिमानाची गजाल आसा. अशा उतरांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिवचल पुलिशेची तुस्त केल्या. गुन्यांवांचो सोद आनी हेर कामगिरीक लागून दिवचल पुलिशेची उत्कृष्ट पुलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एके टीमीन केले सर्वे उपरांत देशभरातली मेळून उत्कृष्ट 10 पुलीस स्टेशनांची निवड जाल्या. तातूंत दिवचल पुलीस स्टेशनाचो 5वो नंबर लागता. बिचोलेचे पुलीस स्टेशन हे 5वें पुलीस स्टेशन ऑल इंडिया लेवलाचेर आयला. आमचे PI, SP, DYSP आणि पुलीस स्थानकातले सगळे कर्मचारी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतींत तेंच्यांनी सातत्यात केला. क्रायम कंट्रोल करपा खातीर तेंचो खूब म्हत्वाचो रोल आसा आनी पुराय बिचोले तालुका येदो व्हडलो आसतना सुद्दां ते खूब बऱ्या पद्दतीचें काम सातत्यात करता. हांव परत एकदां ह्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. एंड बींग एज अ चीफ मिनिस्टर आसाच आसा, बट बिचोले पुलीस स्टेशन इज एज अ तालुका म्हाजें पुलीस स्टेशन आसा. त्या बद्दलूय म्हाका गर्व फील जाता की हो खूब बरो पद्दतीचो तांचो भोवमान आसा. हांव पुराय देशांतल्यान 5वें येवप हें आमच्या खातीर खरें म्हणजे व्हड अभिमानाची गजाल आसा. त्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव बिचोले पुलीस स्टेशन आनी तेजे पुराय कर्मचारी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता.
काणकोण खोला वाठारांतल्या जयेश पागी हांचे अपहरण करपाचो यत्न तेलंगणाच्या कथीत पुलिसांनी केलो. ह्या प्रकरणा खातीर काणकोण म्हालात बोवाळ पडलो. ह्या बोवाळा उपरांत काणकोणच्या पागी समाजाच्या लोकांनी वचून पुलीस स्टेशनात पुलिसांक घेराव घालो. ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली. नाजाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जयेश पागी हांचो खोला पंचायत वाठारांत दर्यादेगेर पर्यटनाचो वेवसाय आसून तातूंत तेलंगणाचे कांय वेवसायीक भागीदार आसात. त्या भागीदारीत कांय कारणां खातीर व्यत्यय आयिल्ल्यान तांणी तेलंगणांतल्या इश्टांक काणकोणा आपयले. तातूंतले कांय जाण तेलंगणाचे पुलीस आशिल्ले. जयेश पागीक गाडयेंतल्यान घेवन वतना थळाव्यांनी तांकां आडायले. उपरांत थळाव्यांनी जयेशाची सुटका केली. ह्या बोवाळा उपरांत अखिल गोंय क्षत्रीय पागी समाजाचे पदाधिकारी आनी समाजभावांनी काणकोण पुलीस स्टेशनात वचून पुलिसांक घेराव घातलो. ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली. नाजाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. पार्टनरशिप धंदो करतालो 8 वर्स हळूहळू थिंग इलिगॅलिटी जावपाक लागली. म्हाका सांगून म्हणल्यार इलिगॅलिटी जावपाक लागली. CRZ वायलेशन जावपाक लागले. प्लस थिंग इलेक्ट्रिसिटी 1-2-3 किलोमीटर पयस व्हरून ती घेवन गेलाय थिंग. हांव ते सदां बोवाळ मारता ते करपा नाका कित्याक लोकां ते आमकां लोकां कडेन गांवच्या लोकां कडेन आमकां खेळपाक गरज ना म्हणून हळूहळू ते परत हांवें सोडलें. नाका म्हूण सोडलें म्हणटकीर तो तें हें इगो प्रॉब्लेम. मागीर फॉल्स एलिगेशन घालून ते कितें तरी पुलीस हाडून बदनाम करपाक प्रयत्न केलो. इतल्यान मागीर कितें जालें थंय ते येयले त्या पुलिसांक कळ्ळें ते फॉल्स एलिगेशन म्हणून सगळें कळ्ळें तेमकां. तर ते आपूण तेमी सॉरी म्हणून हें केलें आतां ते फॉल्स एलिगेशन. इवन हांवें मागीर मोबायल तेमकां म्हणलो कोणा हांवें कॉल केला कितें केला ते डिटेल घे म्हणलें तर नाका म्हणटा. ते म्हणटा मागीर कोणा कडेन व्हिडिओ त्या जाग्याचेर कितें जालें मागीर कितें हांवें सोडलें म्हाका नाका म्हूण सोडलें. ना मागीर कितें जालें तुका उबारून व्हरपाक गेलें उबारून व्हरपाक गेल्ले मागीर ते गांव भाव येयलो प्लस गांवचे लोक येयले सगळे तेमी ताका मागीर सगळ्यांक धरून मागीर पुलिसांक फोन करून पुलिसा कडेन दिलो. आतां कितें सांगला पुलिसांन पुलिसान आमगे पुलिसांन कितें सांगलें आमगे पुलिस जालो फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आपण करतो म्हणून. तुमी कितें मागता ते हांव तेच मागता असले आमचे कडेन गोंयच्या लोकां कडेन जावपाक जायना परत. हे खंयचे तरी लोक येवन आमकां कॉन्फिडन्साक घेवन लास्ट हे असले जावपाक नाका परत आनी पुलिसान मातशें तेंचेर हें धरचें मातशें. They just want to go fine and they cannot directly arrest him. What they intend to do was directly take him or arrest him. The under the section delay. What are the under? I don't want to reveal this because it is the police to reveal. The section actually they have to only serve him on notice. They cannot pick him up and put him in the car and take him somewhere. Notice serve करपाली. So that was a fault mistake. Upon PSI, upon police, anything. Then notice that serve करपाच्या on that notice he has to whatever has to be taken. He will take the proper law की the post आहे आता कदा सांगतो की तो मुकार करपाक जाले. But without serving the notice, just picking and putting in the car, which is totally wrong. आनी सगळे पुलीस आसा तितू काय आनी कोण लोक ना तितू एक 3 जाण पुलीस आहे आणि एक लोक पयली तो हे हॉटलार काम करता तो भुरगो दाखोवपाक तेम त्या काळा. So that means this person putting false allegation he conspiracy केली. No, kidnapping we cannot because of misunderstanding. Team had come from Telangana. A police team had come from Telangana, and there was an FIR against one person from Pala village. And during the investigation, they were asking him to accompany them. So there was a misunderstanding. People thought that since they are in civil clothes, some group of people have come to abduct somebody. So then they were brought to the police station. The villagers have been explained what is the actual issue, and now the situation is under control. कित्या खातीर व्हरपाक खंयची क्रायमा खातीर व्हरपाक? Crime is registered in Telangana at Cyberabad police station. A team from Telangana had come to Kankon in search of an accused who is named in the FIR. That further details I cannot divulge to you at this point of time. But we have checked the papers, we have checked the documents, we have checked their in that state they have a outstation passport system where the police, when they go for outstation investigation, they give them the proper authority letters. Everything has been checked. Plus myself and my seniors have spoken to the officers in Telangana and everything is clear. गोमंतक टीव्ही खातीर खोला काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. सालेली वाठारांत स्टेपिन बार्रा कडेन अचकीत एके धांवते दुचाकीचेर झाडाची खानी पडली. हातूंत दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केलो. दुचाकीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. ही घडणूक सकाळीं सुमार 7 वरांचेर घडली.
जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्य कर्मचारी निवड आयोगा वतीन सुमार 230 पदां खातीर भरती जातली. हातूंत 30 तलाठी, 46 लॅब सहाय्यक, 26 पंचायत सचिव, 17 लॅब तंत्रज्ञ, 12 खाते लिपीक, 12 वरिष्ठ लिपीक, 27 तपासक आनी हेर पदांचो आस्पाव आसा. हाचे खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 डिसेंबर मेरेन आसतली. सगळे अर्ज फकत ऑनलायन घेतले. देखून हेर खंयचेच पद्दतीन अर्ज करपाक मेळचे ना अशी माहिती आयोगान दिली. ह्या भरतीक लागून आचारसंहितेचें उल्लंघन जावचें ना अशें स्पश्टीकरण संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दिलें. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचें आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत